आमी ट्रायल सिग्नल स्टार्ट केल्ले आनी आमी प्रॉमीस केल्ले लोकांक की आमी सिग्नल घातले म्हण आनी हांव खूश आहा की ते अप्रूव जाल्ले ते इट इवन केम फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट सगळे अप्रूव जावन आतां सिग्नल बसयले आनी मागीर प्रॉब्लम आशिल्लो ऑफ द सिंक्रोनायझेशन ते कलेक्टरान मागीर आमकां डायरेक्शन दिलें सांगपाक एक ट्रायल बेसीस कर म्हण सो आयज ते ट्रायल स्टार्ट जाला हांव जाणा पयले दिसा मातशें वयर सकला जातलें म्हण कित्याक थोड्या लोकांक संवय ना ती रावपाक कित्याक तांकां सिग्नल केन्ना नाशिल्ले दुसरे सिग्नल आहा जाल्या पासून ते तोडटात सिग्नल तूं जाणा ते कट मारतात फास्ट वचूंक सोदतात बट आनी थोड्या लोकांक सिग्नलाचें सिंक्रोनायझेशन कळना आतां सर्वीस लेन आमी पळयलो तो सर्वीस लेन सुट्टा पयलो मागीर हायवे सुट्टा सेकंड पूण सर्वीस लेन हिंग पावले तेन्ना हिंग तांबडी दिसता तांकां म्हणल्यार तेंगे ग्रीन आसा तांकां खबर ना ते फूल लेंथ वचूं जाता म्हण सो हें सगळें आमी डिस्कस केलां कितको करपाक PI ट्रॅफिक सेलाचो आयलो पासून म्हापशेचो तेणे पासून कितें सजेशन दिलें आमचो तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो बसतलो ते कडेन PWD सगळ्यां कडेन बसून मागीर ते फायनलायज कोतले आनी कितें करून रिप्रोग्रामींग करूंक जाय जाल्यार कोतले नाजाल्यार ते फायनली हे आमचे ते आसात ते कितें करून फायनलायज करपाक ते कोतले सो ऑलमोस्ट आतां पेडे जंक्शन जे कन्फ्युजन जंक्शन आसले एक्सिडंट जाताले आतां सद्या खंयच्या स्पॉटाचेर सद्या तेंच्यांनी सिग्नलां घातलेलीं आसा आनी कितें टायमींग सद्या दवरलेलो आसा एक सिग्नलाचो एक सिग्नलाचो समवेर 20 seconds and sometimes 1 minute and 80 seconds but exact synchronization is not static in all the same timing कित्याक चड लोड ना जाल्यार त्याक चड टायमिंगा दवरपाचो गरज ना हायवेचेर आसा चड लोड आहा आनी चड टायमींग पासून दवरूंक जायना तांकां बेगीन सोडूंक पडटा सो ते सिंक्रोनायझेशन डिपेंडींग ऑन द सिग्नल द सर्वीस लेन एंड द ट्रॅफिक तेश कोन्न केलो आहा थोडे सो आतां लोक येतात ते रॉंग सायडीन येतात थिंगाय पासून ते कट मारतात आनी तांकां दिसता ते रायट ते सायडीन वचपाक कित्याक सिग्नल आहा देखून ते कट मारतात इट इज रॉंग तो लेफ्ट सायडीन तो सर्वीस लेन आहा तो म्हापशा भितर वचपाक पूण लोक ह्या सायडीन येता आनी तांकां दिसता हे सायडीन येवपाचो तांकां खबर ना येयली जाल्यार स्ट्रेट येता म्हूण मेळपाक मातशे 2-20 सेकंडां रावपाक पडटा मागीर तुका रस्तो मेळटा पूण अशें करून कट मारून रॉंग सायडीन वचप मागीर तेच तेंगे लायफान डेंजरान घातात मागीर तुमकां जाण एक्सिडंट कितें जाल्यार इन्शुरन्स कोणूय फारीक कोन्ना आनी वयल्यान गुन्यांव तेंचो जाता सो आय आस्क पीपल आय अपील टू द पीपल प्लीज हॅव पेशन्स इट वील बी अ लिटल बीट ऑफ इनकन्विनियन्स फॉर अ लिटल टायम बट वी वील हॅव अ सिस्टम इन प्लेस वीच वील बी अ डिसिप्लीन एक पाटी हो डिसिप्लीन आसा तुम भायर गांवांत गेल्यार तुमी सगळे सिग्नल चोयतात आमी हुंयचे भायर स्टेडीन पासून गेल्यार तुमी सिग्नल फॉलो करतात गोंय कित्याक करनात इट वी मस्ट फॉलो द सिग्नल्स एवरीवेर एंड देन इट बिकम्स प्रॉपर कित्याक कोण चलोन वयता कोण क्रॉस करता तांकां पासून तेंची सेफ्टी आमी चिंतूंक जाय न्ही सो आयज जे सिग्नलां घातला सर ही आयज फायनलायज ना हेचे अंडर ट्रेलिंग बेस चालू ना ट्रायल सद्या ट्रायल बेसीस ती सो वेन इट वील बी फायनलायज लायक सो एक विकाचो ट्रायल आसा एक वीक मागीर ते रिव्यू घेतले दे वील डू रिव्यू ऑन अ डेली बेसीस तेंय सांगता तुमकां कित्याक वी कान वेट ओन्ली फॉर 7 days बिकॉज एक दिसाक टायमींग आसता हेवी ट्रॅफिक लेस ट्रॅफिक स्कूल टायम ट्रॅफिक सगळें अशें करून आसा सो वी हॅव दीस कायंड ऑफ ट्रॅफिक दे आर मॉनिटरींग ऑल दीस and they will watch this and they will calibrate and they will synchronize these signals according to that. So, last question. After इतले एक्सिडंट जावन फायनली आयज इन्स्टॉलेशन जाल्लें आसा इन फ्युचर जे एक्सिडंट जे इतले वाडटाले ह्या रस्त्याचेर जे दिसता एवॉयड जातले इट वील स्टॉप हांव एक सांगता तुमकां एक्सिडंट जाले ते हे जंक्शनाक अशें करून जालें ना एक्सिडंट जाले आयल्यान म्हणल्यार बिफोर द जंक्शन ऑर आफ्टर द जंक्शन जाला हिंगा हे जंक्शना लागीं आयले गाडी मारपाक आयले गाडी म्हूण अशें करून एक्सिडंट म्हूण तूं रिपोर्ट घे आनी तूं फुडें आसा एक पाटी निलेश काब्राल आयलो तेन्ना ते सरकार तुमचे दारी म्हूण असले प्रोग्राम कसो केलो थिंगा आनी बोडगिनीन ते हॉलान बसून आशिल्लो तो तेन्ना कोण आयिल्लो आनी सांगलें थिंगा हिंग एक्सिडंट जातात हांवें म्हणलें ना एक्सिडंट जायना म्हूण तेणें रिपोर्ट मागलेलो DYSPचो आनी DYSPन रिपोर्ट धाडला सांगपाक last 6 months one minor accident happened here no major accident so आमगे ते आसा ते एक्सिडंट जालो इट्स नॉट एक ब्रशिंग जालो कोणागे बट वी डोंट वॉन्ट अ ट्रेजेडी टू हॅपन एंड इट शूड नॉट हॅपन सो दॅट मिथ दॅट एक्सिडंट जाले म्हूण आय वॉन्ट टू डिस्पेल दीस मिथ फर्स्ट and that was being used as a reason to block this entire
both sides. That is completely wrong. Unless you have data, unless you have justification, you should not do it. Because it was a dangerous zone, I call this dangerous zone, that is why we needed to have a solution. This is temporary solution as a stop-gap measure. Magit amka long gap measure, long-term measure is a vehicular overpass, VOP, vehicular overpass येता. तो approve केला ministry. तो जातलो. I do hope that within 1 year we should try to have that thing. As fast as they are doing the Porvorim flyover, I think they will also do up this work once the tender is out.